आयज आमी साकवाडे आसा जुवारी नगर. आता नॅशनल गेम चलता नॅशनल हायवेचेर. ही कसली फकाणां पळय. आयज उपासनगर जंक्शन टू बिट्स पिलांनी हायवे रस्तो बंद केला नॅशनल गेमीक लागून. आता हे कसले नॅशनल गेम जे लोकांक त्रास करून आयज पळय फाटल्यान पळयल्यार ट्रॅफिक जॅम जाता. जुवारी नगर जी एरिया आसा आयज हिंगा बेसीक इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. एक टॉयलेट ना लोकांक. गार्बेज सगळे आसा. जे सगळे गटर जे साफ ना. आनी सरकार हेज्या वयल्यान नॅशनल गेम्स हें करता दवरता. आतां आमी विचारता स्पोर्ट्स मिनिस्टराक की जेन्ना तुमी 11 वर्सां घेतली नॅशनल गेम ऑर्गनायज करपाक तुमचे कडेन आयज बेसीक इन्फ्रास्ट्रक्चरूय ना. म्हळ्यार लोक आयज जे एअरपोर्टाक वयता तांकां त्रास, टॅक्सीवाल्यांक त्रास, बारीक लोकांक त्रास. म्हळ्यार सरकार हे कसलें इन्फ्रास्ट्रक्चर केलेलें आसा. सो आमी मागता जेन्ना सरकार असलें इन्फ्रास्ट्रक्चर करता, गेमी येदे व्हडले लार्ज स्केल गेम ऑर्गनायज करता तेन्ना बेसीक तरी इन्फ्रास्ट्रक्चर करचें. जेन्ना G20 येयलें, जेन्ना ब्रिक्स येयले, तुमी सगळी एरिया पेंट केली, हॉट मिक्स केलें, गाडे काडले, एरिया कवर केलें, पूण आतां तुमकां कांय दिश्टी पडना. स्वच्छ भारत म्हणटा तुमी, कसली स्वच्छ भारत. आयज ही एरिया इतली धटी आसा ती तुमकां दिश्टी पडना. सो हांव मागता जेन्ना सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर नासतना गेम ऑर्गनायज करता तेन्ना लोकांक त्रास करचे न्हू म्हणून. लोकांक पयलीं इन्फॉर्म करचें. आयज हिंगा एकूच सारको पयलो ट्रॅफिक पुलीस येना, ट्रॅफिक जॅम जाता सकाळचे रातचे म्हणून. पण लोकांक त्रास जाता, लोकांक त्रास करचे न्हू. आनी जे जे तुमी स्पोर्ट्स ऑर्गनायज करता ते पयलीं तुमी बेसीक इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदा आनी मागीर ऑर्गनायज करा. हे हायवेचेर कोण नॅशनल गेम्स ऑर्गनायज करता मागीर कसली लॉज आहे सरकाराक. सो हांव मागता स्पोर्ट्स मिनिस्टराक जे एथलीट्स आहा असले इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवन आमचे नॅशनल गेमीचे वेल्यू आहा तो देंवयनाका. आमी ऑलिंपिक्साक वचपाक सोदता म्हण कसले ऑलिंपिक्स आमी नॅशनलूच आमचे इतले पोर आहा इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी आमी ऑलिंपिक्सान कशे पावतले. सो हांव सरकाराक मागता जे लोकांक त्रास करचे न्हू आनी दुसरे फावटी जे बेसीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसा हें दिवचें म्हणून सरकाराक मागता.